आता आम्ही बलिष्ठ जाल्यात. मंत्री निलकंठ आमकां भियेता. फाटले 4 दीस ताका न्हीद पडूंक ना म्हण ताणें आपल्या आड पुलीस कागाळ केल्या. मंत्र्यान मातसो विसव घेवचो. थिये मतदारसंघ पूर्णपणे हातात घेवपाक आपूण तयार आसा. म्हजे आड केल्ल्या एफआयआराचो म्हजेर कांयच परिणाम जावचो ना म्हण मनोज परब उलयल्यात. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. तुका एक लक्षात दवर, तू लोकांक भिवन दवरपाक शकता, लोक भिवन रावपाक शकता, पण रेव्होल्युशनरी गॉन्साचे आमचे रेव्होल्युशनरीज जे आहा हे भिवन रावपाचे ना. इलेक्शनाक आता 1.5 वर्स उरला. तुका आमी डायरेक्ट सांगला की हे लास्ट तुझे 1.5 वर्स जाता तितली मजा मार, जाता तितले कंपनींकडे सगळ्यांकडे आता मायग्रंट जे स्क्रॅप यार्ड वाल्यांकडे सेटिंगा कर. कितें हा जमोवपाचे ते जमय. कित्याक ह्या फुडें 1.5 वर्सान तुका ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाची ना. ह्या एफआयआरान आमी आनी स्ट्रॉंग जाल्ले आसा. थिवेच्या लोकांनी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा की हो आमदार आर्जीक कसो भियेता, कशें हांगा गव्हर्नमेंट मशिनरी यूज करता आणि कशें 4थे दीस येवन एफआयआर घालता. 4थे दीस म्हणजे रातचे आता कितले 12:30 मरे, रातच्या 12:30 आता एफआयआर झाल्या, म्हणजे 30 तारीख घातली, आयची डेट हा. सो तुम्ही जेन्ना ही एफआयआर घालता म्हणजे तेका 12:30 म्हणजे इमेजिन करा की तो न्हिदोकूच ना 4 दीस. ते दीस तो इन्सिडंट झाला पळय, त्या दीस त्यांनी सोमतीच प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, जे आमकां 2 मिनटांनी सांगपाक जाता तेणी बाबा देव मरचे ना, हे मरचे ना, कितें म्हण ते तो प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगले. ते जालें. सकाळी उठला तो म्हणजे न्हिदोकूच ना, उठला म्हणा रातभर जागोरान परत त्यांनी सकाळी प्रेस आणि एक प्रेस घेतली. आणि आता तर आमकां हे दिसता की 4 दीस बाबडो न्हिदोकूच ना. सो प्लीज रेस्ट घे, न्हीद सुशागाद, टेन्शन चड घेऊ नका. टीव्ही सांभाळपाक आमी आसा. बेश्टो तू गावातल्या मॅटरांनी इंटरफियर आता जावं नका. कित्याक गावात येतलो तुका पुलीस हाडचे पडटा. 2-2 त्या बाबड्या पुलिसांक 2-2 बसी घेऊन थंय असनोड्या पिरणं हांगा थंय रावयता. तू ते रावय नका. आम्ही काय तुका मारिना, आम्ही काय तुका खायना, आम्ही केन्ना वायलंट करूंक ना, आम्ही केन्ना वायलंसाच्या वाटेर ना.